तुम्ही जर सपना पळोवपाक शकता जाल्यार आमी कित्याक ना? मनोज परबाचो श्रीपाद नायकाक सरळ प्रश्न। वेंचणूक लागीं पाविल्ल्यान दर एक पक्ष आपले प्रचार करपाक लागल्यात। आरजीपीन विरोधी पक्षान घातिल्ल्या आरोपांचेर मिडियाक जाप दिल्या। पळय कितें आहा, भाड्याक दिवपा सारकें इतले आमी पयलीं म्हटल्यार पॉश ना। हांवूच स्वता लोकांच्या फ्लॅटाचेर रेंटाक रावता, सो दुसरे फार्म हावस घेवन भाड्याक दिवपाची ताकद तरी म्हाज्या कडेन ना। ओके। मिडियाक जाप दितना मनोज परबान रेव्होल्युशनरी गोवन्स गोयच्या उदरगती खातीर कशी वावुरता आनी बेश्टे भोपके दिवन गोंयकारांक थारयनात जाल्यार दिल्ले उतर पाळटात। आमी सपना पळयतात आनी साकारय करतले अशें ताणें सांगलां। आरजीपीन 2 उमेदवार निवडल्या आनी तांकां निवडून हाडपाचो यत्न चालू आशिल्ल्याचें तो सांगता। आमची तयारी सगळ्यान पयली म्हटल्यार गोंयान सगळ्यान पयली रेव्होल्युशनरी गोवन्सान आपले 2 कॅन्डिडेट डिक्लेअर केले आनी त्याच्या पयली पासूनच आमची तयारी चालू आसली आनी जेन्ना डिक्लेअर केला तेन्नाच्यान तर आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे विजीट, वॉर्ड मिटिंग्स ना जाल्यार बारीक डिफरंट कम्युनिटीज आसा तेंचे मिटिंग्स, प्रायवेट मिटिंग्स हे सगळे आमचे नॉन स्टॉप चालू आसा। एवरी सिंगल डे आमचो शेड्यूल इतलो टायट आसता की आमी दिसभर लोकांक मेळटात, लोकां कडेन वयतात, रेव्होल्युशनरी गोवन्सा बद्दल लोकांक सांगता आनी लोकांक जाणीव करून दिता की इतलीं वर्सां जेंकां आमी निवडून हाडले तेंच्यांनी आमकां कशें फोंडान घातले, कशें आमचो आवाज अजून मेरेन पार्लिमेंटान पावोंक ना, आमचो आवाज संसदेन पावोंक ना आनी गोंयचे जे विशय आसा ते तशेंच गोंया पर्यंतूच मर्यादीत उरला आनी ताका नॅशनल लेवलाचेर सपोर्ट मेळना ना, नॅशनल लेवलाचेर ताका कवरेज मेळना ना जाल्यार पार्लिमेंटान ते वचोन तेजेर सोल्युशनां येना। सो आमी तयारी नेटान चालू दवरल्या आनी जशें गेल्या इलेक्शनाकूय 2020 इलेक्शनाक आमी रात दीस मेहनत करून जशें 10% वोट शेअर काडलेले, फर्स्ट टायम इलेक्शन करून एक MLA निवडून हाडलो, तशेंच ह्याय फावटी आमी रात दीस मेहनत करतले आनी 2 सिटां जिखून हाडपाचो प्रयत्न आमी करतले। गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीस, गौतमी गांवकार आनी निखिल जल्मी।